सगळीं उबी रावया आनी याज्ञिकाक येवकार दिवन गायन करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवी आसूं. मोगाळ बांबडीनो जोरी आज पवित्र सभा समोरण कोत्ता कुर्साच्या बाग्योंत जिवांवांची एक कार्मेलीत पाद्री जो ध्यानी मागड्यान गुल जालो आनी ध्यानी मागड्यान देव ताचे कडेन उलयलो आनी भाग्योन ताका केलो. जरूय आमी ताचें स्मरण करता पूण हे आमचे इगर्जेंत आज बाग्योंत आंतोनीक भेटयलो दीस. बाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक आमी हांगा आयल्या. ह्या वेळार आमी सगलीं बायगोंत आंतोनीच्या पांयाशी आमची मागणी दवरया आनी आमिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया आमी बागियोन जावंक. आनी मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पाप ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच अंकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बागियोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार
आनी गोरजेक आकांताक आसतोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता सासनांच्या ससनांक. सोफोनियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. कोलपतल्या बोस्टवलोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले, चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सोडशी ते केन्नाच लागीं सोरूंक ना. ओय, सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवा खाल ताची सेवा कोरच्याक हांव पोरजांक नितोल वोंट दितलो. इथिओपियेच्या नोदीच्या कांठा फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतूच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लॉस तुका भोगची ना, कित्याक तुजे मदल्या गोरविस्तांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गर्वान चलची नाय. तुजे फुडें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजा आनी इस्रायलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट कोची नान, फोटी मारची नान, सर्वेस्पराच्या नांवार मारची नान, ताच्या तोंडान लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतोली आनी विसो घेतोली. देवाचे उतोरे. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणुया पोतून दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची सुती सदांच म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदीस पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रित्मे वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पराक ताचे आयकोता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचे काळीज दुकोवलांक होंतवलां तांचे सोरशी सर्वेस्पर आसाच. जांचे मन कोळ वळटा तांचे सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकाच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो केदीस खास लावचो ना. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. ये सोम्या, कालाव करी नाकाय. तुजे पोरचेची पातकां बोगोस. Soy Sorvespora. Soy
Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हळें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यान आज वावर कर. पुतान म्हळें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पालोवन म्हळें, बेतां सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली अशी तुमकां दिसता? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोंड वसूलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जिवांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोंड वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पुर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, घरांत आवय बापूय वडील आनी भुरगीं आसात देखून तीं आवय बापूय जातात. भुरगीं नासलीं जाल्यार तीं काजारी दादलो आनी बायल आवय बापूय जावंक पावनात तीं, कित्याक भुरगीं नात. आनी जांकां भुरगीं जल्मल्यांत तांकां व्हडली आनी कोर जबाबदारी आसा. कित्याक लग्नाच्या समयार लग्नाची कबलात कोत्ता आसतना तांचे कडेन विचार कोत्तात, देव दिता तीं भुरगीं ताचे शिकोवणे प्रमाणे आनी पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे वाडयतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. आनी दोगांय म्हणटात, ओय, हांव भास दितां. आनी हे भाशे प्रमाणे तीं भुरग्यांक वाडयतात. म्हणजे इंग्लिशीन आमी म्हणटा प्रोक्रिएशन. आनी प्रोक्रिएशन म्हणजे मनशां देवाचे वतीन जिवीत रचून हाडटात. देव रचता जिवीत, पूण आवय बापायचे वतीन जिवीत रचून येता. आनी प्रोक्रिएशन म्हणल्यार तुवें भुरगें जालें रोखडेंच कबार जायना. प्रोक्रिएशन म्हणल्यार भुरगें 18 वर्सांचें जावं पासून आवय बापायची जबाबदारी आसा. ताका बरे भाशेन सगळें जाय तें आनी गरज तें दिवन वयर काडूं. ताका जाय तें न्हू, पूण गरज ती वस्तू दिवन वयर काडूं. खावपाच्यो, जेवणाच्यो, न्हेसपाच्यो आनी शिक्षण दिवपाच्यो. शिक्षण, धर्मीक शिक्षण आमी दोतोन म्हणटा ती, ताचे भायर हेर निधर्मीक शिकवण, अधर्मीक शिकवण, सेक्युलर स्टडीज, होवूय तांचो कायदो. दोनूय शिकवण्यो दिवंक आमकां क्रिस्तांवांक दोनूय लागतात. आमकां दोतोन लागता देवाची समोट, देवाचे कायदे, पवित्र सभेची समोट, पवित्र सभेचे कायदे. ताचे भायर आमची अधर्मीक शिकवण वा निधर्मीक शिकवण तिवूय गरजेची. त्या भुरग्याचो फुडार आहा. आनी आवय बापायन
करूंकूच जाय. आनी ते पासत आवय बापायक अधिकार दिला भुरग्यांचेर. आवय बापूय ती आवय बापूय. आवय बापूय फ्रेंड्स न्हय भुरग्यांची. फ्रेंड तांची दुसरी फ्रेंडां. घरांत आवय बापूय वडील आनी आवय बापायन जाणा जावंक जाय हांव पण वडील. म्हजीं भुरगीं म्हजीं फ्रेंडां न्हय. फ्रेंडां केल्यार ती आवय बापूयक बोडसान घालतात आनी आवय बापायचें आयकनात. आवय बापूय तांकां दिला, देवान दिला. देवान दिला कोरेलें मार्गदर्शन दिवन. आवय बापूय भुरग्यांक आवय बापूय कितलीं वस्कोत आसूं, तीं कितलींय चुकूं, भुरग्यांनी तांकां म्हणचें न्हय तुजी वस्कोताय दिश्टी पडटा, तूं म्हाका सांगताय, अशें म्हणूंक जायना. कित्याक आवय बापूय सारकेलें मार्गदर्शन दितात. आपूण घडी चुकल्यांत तीं, पूण मार्गदर्शन सारकें दितात. आनी भुरग्यांक बरे भाशेन वयर काडूंक तांचो सदांच हुस्को. आनी ह्या खातीर हांव भुरग्यांक जायते फावटी सांगता, तुजी आवय आनी तुजो बापूय तुका सांगता शीक म्हणून शिकूंक जाय. तुजो आवय बापूय तुका सांगता इल्लें आमकां काम करूंक आदार दी, आमकां तुज्या आदाराची गरज दिवंक जाय. कित्याक तुका तरी तुजी मामी पोसऱ्यार धाडटा कितें हाडूंक, ना वेचोना म्हणल्यार हांवें एक वस्तुरेक सांगलें उपाशी दवर ताका, रांदी नाकाय त्या दिसाक. ज्या दिसा तुज्या भुरग्यान म्हणलें आपूण वचोना, रांदी नाकाय. आनीक एकले आवयक सांगलें इतली म्हणटा आपूण इतली बरी रांदता, केन्नाच घोवाच्या तोंडांतल्यान आनी भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान मामी बरें जालां तुजें, काय बरें रांदलें. घोवूय म्हणना आनी भुरगीं म्हणना. हांवें तिका सांगलें एक दीस जेवणाच्या वेगळ्यार बश्यो दवर आनी तोंड घाल, तोंड. आनी ती सगळीं तोटाकलीं. तोंड घातलां आनी तिणें सांगलें हय मनशां जाल्लीं जाल्यार तुमी सांगपाचीं. हांव तुमकां समजोतां गोरवांक तोंड घालतात तशें हांव तुमकांय तोंड घालतां, खायात तें तोंड. कित्याक घरांत जेन्ना आवय बापूय कितें करता भुरग्यांक केन्नाचे मोतींत लेगून येना देव बरें करूं म्हणूंक, एक थँक्यू म्हणूंक आवय बापायक. इतले त्रास तीं काडटात, इतले कोश तीं काडटात, इतले त्याग तीं कोत्तात. कोणा पासत तुमकांच मौजेचें जिवीत, तांकां मौज ना. ती आपूण मौज मारिनासतना भुरग्यां पासत सगळें कोत्तात. आनी ते पासत ल्हानूच आसतना हें भुरग्यांक खरेलें मार्गदर्शन अदी करून वावराचें. घरांत वावर करूंक, कसलोय सारोन मारूंक, आपलें बिछाणें सारकें सुवातेर घालूंक, बश्यो धुवंक, उदकाची गरज आहा जाल्यार उदक काडूंक, धाकटुलें किचन गार्डन आहा जाल्यार तातूंत खणूंक आनी कितें पर्सांत कितेंय लावंक, हेंवूय काम दिवंक जाय. ना म्हजीं भुरगीं शिकतात तांकां आनी काम दिवं येता, पिड्ड्यार कोत्तात भुरग्यांक. आनी तूं तरी ल्हान आसतना करिनाय, मागीर आमचे फुड्यान फादर आयकोना भुरगो, आयकोचो ना. कित्याक तुवें ल्हान आसतना ताका कांय शिकयलें ना, आतां आयकोचो ना तुजें. कित्याक ल्हान आसतनाच ताका सारकें फॉर्मान घालूंक जाय. तूं तरी ताका म्हणटाय तूं बिंदास वाड, तो मागीर SSC जाले उपरांत कोंको म्हणटलो तुका. कित्याक बिंदास वाडयलें आनी मागीर तूं रडटाय तो आयकोना म्हूण. कित्याक ल्हान आसतना मार्गदर्शन दिवंक ना. ल्हान आसतना तरी तूं मार्गदर्शन दिताय, तीं भुरगीं चुकचीं नात केन्नाय. कित्याक तीं जाणात आवय बापूय आनी आमी बराबर काम कोत्ता, आवय बापूय आनी आमी त्याग कोत्ता, आवय बापूय आनी आमी जबाबदारी घेता, आवय बापूय आनी आमी बराबर खांद मारता. हें गरजेचें. तीं गांठयांच्या भुरग्यांक केन्नाय हांव पळयतां रस्त्याचेर काम करता आसतना आदीं गांठी कोत्तालीं आनी तांच्यो त्यो धाकटुल्यो तंबू घालतालीं, तीं टेंट्स घालून, आनी तुवें रस्त्याचे देगे वयल्यान काम चलतालें रस्त्याचें, पूण थिंगाच रावतालें. कांय बरें दिसता. सकाळ फुडें पळोवंक गेल्यार तांची आवय चोपाटी भाजता, हीं धाकटुलीं धाकटुलीं भुरगीं जळ वाडटात भोंवतणी वचोन. दुसरीं भुरगीं मागीर एकलें पीठ लाट्टा. कितलींच भुरगीं तीं, पूण एकलें पीठ लाट्टा, एकलें मागीर जळ वाडटा, एकलें उज्याक फूंक मारता, आवयर लाट्टा चोपाटी. काय बरें दिसता. तांकां रावंक व्हडली सुवात ना, धाकटुल्या तंबूंत रावतात, पूण बाराबोर हात घालतात. काय बरें दिसता. जायते फावटी हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांक ही गांठी देख शिकयतात.
की काय बरो एकवट तांचो आनी ती जाणात आमचे पांय माय कडेन जोडू हाडूंक जायना ती गेली मागीर पुंजावंक जोडू आमची भुरगीं उपला बी वाडटात आमच्या भुरग्यांक मामी कोत्ता सगलें आनी अशें तरी करूंक दी ती तुमकां मान दिवची नात आयकुची नात आयचे शुभ वर्तमानांत हो बापूय दोगूय पुतांक वाडयता हो बापूय दोगूय पुतांक धाक म्हण्यान काम करूंक शिकयता पूण उमकी पिराय जाली म्हणटूच ती क्रांती करतात दे बिकम रिबेलियस तांकां दिसता कितलो तेंप आमी आवय बापायच्या काला उत्तले हांव आपली अस्मिताय सोदता तुजी अस्मिताय बापूय आवय काडिना पूण तुका अदीक बरो करूंक फुडाराक अदीक बरो नागरीक तूं जावंक अदीक बरो क्रिस्तांव तूं जावंक ती तुजे कडेन मागतात आनी जेन्ना भुरगें रिबेलियस जाता क्रांती करता कितें जाल्यार चुकलां तुजें चुकलां भुरग्याचें चुकलां कितें जाता जायते फावट ह्या भुरग्याक फ्रेंड सर्कल पळय मेवला तो फ्रेंड सर्कल दवर रे तुज्या डॅडीचें दवर रे तुजे मामीचें आमचें आयक सो ह्या भुरग्याक मामी डॅडी फ्रेंड्स जातात खरेलो आवय बापूय कोण न्हय पूण ती फ्रेंड्स जातात आनी तितलेंच न्हय शेजानीन तरी सांगलें बाबा म्हजो गॅस सिलिंडर काबार जाला वचून हाड रे तो रोखडेच गेले शेजानीन सांगला मामी सांगता गॅस सिलिंडर काबार जाला वचोनात कसलें वागणूक भुरग्यांची आतांचे समजना कित्याक तांचो फ्रेंड सर्कल कितें सांगता तें ती आयकतात आनी आवय बापायचें आयकनात पूण ल्हानूच आसतना तरी खरेलें मार्गदर्शन दिलें अभावर करप गरजेचो गॅस सिलिंडर हाडलो जाल्यार तुज्या पोटांत कितें पडटलें गॅस सिलिंडर हाडिना बुशान तोंड पडटलें अशेंय सांगूंक जाय पूण बरे भशेन सांगूंक जाय तांकां तापोवन सांगशी ती अदीक क्रांती करतली अदीक तुजेर चावतली तसल्या भुरग्यांक आपोवन हाडून तांचो वेळ तांकां दिवन सांगूंक जाय ऑर्डर घालीत ना ऑर्डर घालीत जाल्यार ऑथॉरिटेटीव जाता आवय बापूय ऑथॉरिटेटीव न्हू ऑथॉरिटेरियन जावंक जाय दोन उतरां इंग्लिजीन आहात ऑथॉरिटेटीव आनी ऑथॉरिटेरियन ऑथॉरिटेटीव म्हणजे हिटलरा भाशेन कमांड माय शीप माय ऑर्डर ऑथॉरिटेरियन म्हणजे बरी भशेन तुजो अधिकार घेवन तुवें बरी भशेन सांगूंक जाय तांकां दाखोवंक जाय माय पायचो जागो आनी तांचो जागो मांयक पाय केरीच जागो आहा आनी भुरग्यांचो जागो भुरग्यांक आहा भुरगीं माय पाय जायनात जायते फावट भुरगीं सांगता तितलें माय पाय आयकताय उरफाटें जाला ती आवय बापूय जाल्यात आनी आवय बापूय आहा ती भुरगीं जाल्यात आनी ह्याच पासत सगळें पिड्यार जाता हो भुरगो पयलो ना म्हणटा आनी मागीर चिंता तो चिंतपाचें आमच्या भुरग्यांक ना चिंता म्हज्या बापायन म्हाका बरे भशेन सांगलां दाखा म्हळ्यार तो हांवें ताका ना म्हणलें हांवें ताका हक्क मानायलो बरें न्हय तें आनी मन बदलता आनी वेता दुसरो ओय म्हणटा तोंडाक पिशेल काडटा बापायच्या आनी फाटल्यान सुरी मारता असलीं आहात म्हाका कोण म्हणटालो फादर इट इज नॉट डिप्लोमसी इट इज हिपोक्रेसी ताका म्हणा ना डिप्लोमसी आय एम अ डिप्लोमॅट डिप्लोमसी अशें न्हय डिप्लोमसीन सोच सांगपाचें सोच आसून आसुनूय सांगपाचें दीस इज हिपोक्रेसी हिपोक्रीट तूं ओय म्हणटा आनी ना म्हणटा मागीर हिपोक्रेसी जाली ते पासत वेगवेगळे शब्द आहात डिप्लोमासी हांव व्हडलो डिप्लोमाट ना केन्नाय सारकें सांगूंक जाय आनी ती रायेन सांगूंक जाय हांव पादिकार कसो डिप्लोमाट न्हय मुखार डिप्लोमासी करूंक जायना हांव तुका तुंय सांगपी तुजोय रेस्पेद सांबाळटलो म्हजोय रेस्पेद पूण तूं तरी रेस्पेद दिवंक नको तुका तुंय सांगपी डिप्लोमासी म्हजे कडेन जायना आनी हिपोक्रेसी जायना सांगूंक जाय तें सोच सांगूंकूच जाय ते पादिकार ओडील आनी तुमी ताची परजा ज्या दिसाक हांवें हे गरजेन सोपूत घेतला बिस्पाची ऑर्डर वाचली आनी ऑर्डराचेर आहा ताची पोरजेन ताका आयकूंक जाय आनी तो सांगता तें मार्गदर्शन पोरजेन घेवंक जाय जे भाशेन आवय बापूय भुरग्यां सोबें ते भाशेन पादविकार आपले पोरजे सोबें आनी अधिकारपण जे आमकां दिलां तें अधिकारपण सारकें आहा तें सांबाळूंक वापरूंक जाय
म्हजे कडेन पदवी आहा म्हूण हांव करिना, पूण हांव कितेंय सांगता जाल्यार ताका कारण आहा देखून सांगता. हांव सदांच म्हणटा पाद्रीगार बिस्तो सांगिना, पाद्रीगाराक कारण आहा तें सांगूं, आनी कारण दिवन हांव सांगता, बेश्टें सांगिना. ते पासत अधिकार आमचे भितर आहा तेन्ना तुमी पयलीं अधिकारी. तुमी तुमचो अधिकार तरी विसरल्यान घरांत तुमी मागीर पाद्रीगाराचो अधिकार विसरतल्यात. ओ भुरगीं विसरल्यान आवय बापायक मान दिवंक ती मागीर समाजांतूय दिवची ना. केन्ना केन्नाय कितें कितें म्हणटात, भुरगीं म्हणटात आतांची, आनी गाळयो मारतात पाद्रीगाराक लागून. एकल्याक कितें सांगलें हांवें, गाळी मारीत गेलो. मागीर सांगप ना आतांच्या भुरग्यांक, कांय सांगप ना. म्हणजे बुबू बुबू केलो, उपला बी वाडयल्यात. तांकां तरी घरांत हांव केन्नाच नको, आमच्या मांयच्याय घरांत आनी बायच्याय घरांत केन्नाच गाडी आयकली म्हूण नको, केन्नाच. आनी होकमानाचें उतर तापयताली माय, पांयन केन्नाय तापोवंक ना, शमाय तापयताली, पूण एक वांकडें उतर केन्नाच. सो म्हाका ती वीट येता, कोणूय वांकडें उतर उरलें म्हणटच गाडी मारली वीट येता हांव, कित्याक केन्नाच आयकूंक ना. फामिलीचो बॅकग्रावंड गरजेचो. फामिलीन तरी तुमी गाडयो मारल्यो एकामेकाक, भुरगीं शिकतात, ते आपशींच शिकतात. आनी ते पासत तुमचो अधिकार तुमी सांबाळूंक जाय. तुमचो अधिकार तुमी सांबाळटात जाल्यार ही भुरगीं तुमकां मानान लेखतलीं, ना जाल्यार ह्या भुरग्या भाशेन जातलीं. ओय म्हणटात आनी मागीर करीच नात काम. ओय म्हणटात तीं, कित्याक आवय बापायक हर्ट करूंक नाका, ओकमानूंक नाका, पूण कांयच करिनात. तो ना म्हणटा ताणें पूण केलें वचून. कुर्साचो बाग्योन जिवांव ताची आज आमी समोरुमणी कोत्ता. ओ कुर्साचो बाग्योन जिवांव इतलो खालती देखून मागण्यांतल्यान तो देव सांगता तेंच आयकतालो, देवाचीच खुशी करतालो, आनी देखून तो व्हडलो बाग्योन जावंक पावलो. ताचें ज्ञानीक मागणें, कॉन्टेम्पलेटीव प्रेयर, त्या ज्ञानाच्या मागण्यांत मन ध्यान घालून मागणें करतालो. त्या ज्ञानी मागण्यांत ताका देव प्रेरणा दितालो. आनी कितलें अवघड जावन ताच्या जिवितांत ताका कुर्साचो जुवांव म्हणटात, कित्याक देवान तो इतलो ताका लागीं आसून जायते कोश धाडले, कुरीस धाडले, आनी देखूनच ताका कुर्साचो जुवांव म्हणटात. इतलो कुरीस धाडले, मोगान ताणें मानून घेतले, आनी ह्या कुर्सांक लागून ताचें जिवीत भाग्योन जावंक पळय. देवाची खुशी ताणें सोदली आनी केली. भाग्योन आंतोनीनूय तशेंच केलें. पयलीं ताका देवाची खुशी, वडील कितें सांगताले तें पयलें येतालें ताका. तुमी एक ती घडणी जाणात, ताका वडिलान मन केलो मिलाग्री करपाचो, कित्याक सगलो लोक ताका सोदूंक येतालो. नाटकाय जाली वडिलाक, बोन केलो, सांतांतून ओगीच रावलो. एक दीस एक भुरगें पडटा वयर तावन, आनी ताका सांगलें सांतांतून तें पडोवंक दिवं नाका. ताणें म्हटलें म्हज्यान मिलाग करूं येता, पूण म्हाका म्हज्या वडिलान सांगलां मिलाग्री करी नाकात म्हूण. ताणें ताका थंयच दवरलें लांबता तशें, आनी मागीर वडिलाशी गेलो, ही मिलाग करूं ना, आनी वडिलान सांगलें कर, आनी मागीर ताणें केली. इतलो खालती. आमी तर हांगा येता हांव बायगो दांतुनीची देख घेवन, तो खालतो सगळे गेले म्हणटूच कुजनांत वचून इतलो तकलेचो हुशार, तो कुजनांत वचून बश्यो धुयतालो, येदोळो बागेवंत बश्यो धुतालो. इतलो खालती म्हणजे वडिलांक खालतो रावपी. आमी तरी वडील, आमी भुरग्यांक बरे भाशेन वाडयतले हांव, आनी भुरगीं तर आमकां खालती रावतलीं. आमी तांकां ल्हानूच आसतना मार्गदर्शन दिवंक जाय. जेजू ही आल्तारार येतलो, तो आमच्या काळजांत येतलो, तो आमच्या आत्म्यांत येतलो, तो आमच्या मनांत येतलो. हो जेजू आमकां खरेलें मार्गदर्शन दितलो. आमी बरे भाशेन आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक वाडोवंक, हेंच तेणें सगल्या आवय बापायक आनी भुरग्यांक कोतकोत्यान ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. भावां भयणीनो, आमची तेसावां ह्या वेळार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारुया.
आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी दोर भावार्थ्यांच्या जिवितान पूर्ण वाड हाडूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगल्यांक एकसारकेपणान आपली सेवा दिवंक आनी सगल्यो सवलती समेस्तांचे उदरगती पासत वापरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी जिवितान अडचण्यो कोश्ट दुबाव उप्रासतात तेन्ना जेजू विशीं आमचो बावाट अदीक गोड करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतल्यांक आमा समेस्तांक तशेंच इतेसांव भेटयतल्या फ्रांसीस फेर्नांडीस हाका भाग्योत आंतोनीचे विनवणेन सुबाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सुर्गींच्या बोमोगाळ बापा, खालतिकायेन आमी आमची इंतेसांवां आमच्या आस्कऱ्या बायगोंत आंतुनीचे मजतीन तुजे मुखार घातल्यान. आमी घातल्यान ती आमच्या काळजा मनात आसात ती आमी मागूंक नकळो ती सगळीं तूं स्विकारून तुजी कृपा आमकां दी. आनीक खालतिकायेन आमी जिवंक आमकां बिमर काळजाची कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बाबा मुळिनो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक
मानता तसले जावं मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, बागिवंत आंतनीचो दीस मनयतना कुशेन आमी तुका हो योद्न भेटयता. ताची शिकोवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण कोत्ता. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूड पोरगो तुया. तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्यांक तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्यांचो मेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन झुजे बायगेवन दौरून दुतां बायगेवन कुर्साचो जुवांव बायगेवन आंतोवन आमच्या आस्कऱ्या बायगेवन झुजेबाज आमच्या दौर्ण प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काडीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या बापाचे मागडे म्हणटा आसतना आमची पद्दत हे भाशेन न्हय हे भाशेन न्हय हे भाशेन फकत मुख्य याज्ञीक तुमच्या नांवान आत उबारता तेन्ना तुमची मागणी देवाक उबारता. हांव मोदेस्ती तुमचे पासत तुमी आत दवरचे न्हय. ही पद्दत तुमची न्हय. ही पद्दत फकत मुख्य याज्ञिकाची आनी ताच्या बराबर सह बलिदानांत वांटो घेतात ते सगळे याज्ञीक अशें करतात. तुमी आत जोडपाचें कित्याक आमकां एक संवय जाली आतां सगळीं आपले हात उबारतात. ना पद्दत वेगळी. हांव हात उबारतलो तुमी हात जोडचे. ही पद्दतीन आमी जेजून शिकवलेले मागणे बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाणणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं उबी रावतलीं. कुमयन्याव घेतोच तुमी बसचे. हांगाच एक ऑप्शन दिता इगोर्जमात. ओ बसूंक जाता, ओ उबे रावंक जाता, ओ दिमी घालूंक जाता. उरलेल्यो सगल्यो गोड्यो एक भाशेन बाराबर उबी रावता, बाराबर दिमी घालता, बाराबर बसता. फकत कुमयन्याव घेतले उपरांत आपआपल्या देवसां प्रमाणे ओ थोडीं दिमी घालतलीं, थोडीं बसतलीं, थोडीं उबी रावतलीं.
हांगासरूच ऑप्शन आहा, नाजाल्यार ऑप्शन ना.
उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पोदवेदार देवा, तुवें आमकां दिलोल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागिवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा खालतिकायेन सदांच करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हे गरजेंत आमी 9:30 मीस भितर काडलां कित्याक पयस जावन लोक येता आनी 8 मिसाक ती पावनात. ते पासत तुमी तुमच्या गोरच्यांक सांगचें 9:30 मीस आहा त्या मिसांतूय वांटो घेवं येता कित्याक पयस जावन आमचे साश्टीन जावन जायतो लोक येता हांगा आनी ती मागीर पोत्तून वेतात. ते पासत ते मीस तुमी तें सगल्याक सांगचें. सुमार 100 जाण मायजूच जातात पूण म्हाका जाय आनी कांय कित्याक लोक नोको ते मीस आहा म्हूण कित्याक आमचे भायरूय बरयल्लें ना प्रोग्रामाचेर तें घालूंक जाय. पूण तुमी एकामेकाक सांगचें कित्याक ती फोन मारून एकामेकाक विचारता तेन्ना तुमी सांगचें 9:30 आनी 9 मीस घातला. सुरविश्वोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. बागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुज्या फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका बागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाकाय बोगसळेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. बागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे. तुजे वेगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे विणवणेंत तुका जाय ते माग. ओर चोऱ्यांच्या बागिवंतांतून तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवंक म्हाका घे. निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमीन.